साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हांचे किराणा दुकान, सुभाष परब हांचे कपड्याचे दुकान, जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचेय दुकान लासून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान दुकानाचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. वट्ट 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हाचे किराणा दुकान पुराय लासून गेला. तशेंच सुभाष परब हाचे कपड्याचे दुकान, जाल्यार राजेंद्र पांगम हाच्या दुकानाक उजो लागून बरेच लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. राती एक डान्स म्हाजे चेडे पांगम म्हणून आसा हांगासर, तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकाराच्या दुकानांतून धुंवर येता म्हणून, जळटा म्हणून. म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय, म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, मागीर हांव येयलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो आसलो. म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो, म्हाज्या चेड्यान. रुपेश येयलो, सगळें उगडलें. उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो एक जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना. आमच्या जितलें उजो आसलें कसो नुस्तेंवाल्याचें आनी मार्केटाचें तें आमी उचल्लें. तरी म्हणजे आमच्या हांगा सेफ्टी काय ना, उदक नळ ना, काय ना. ताका लागून तो उजो वाडत गेलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली. 20 मिनटां सबंद दुकान तें जवळें आनी वयरसून ट्यूबलायटी पडोंक लागल्यो. वयर ट्यूबलायटी आसा पळय त्यो वयरसून सकयल पडोंक लागल्यो फट करून. ताका लागून थंय पावोंक वचोंक मेळनासलें. आनी फावटी 7-8 जाण आमी आसले, भायर कोण येयले. अशें करून उजो पेटत गेलो आनी तें अख्खें दुकान म्हणजे रुपेश काणेकाराचें दुकान, सायडीक तो सुभाष परब म्हणून कपड्याचें तें दुकान अर्देशें, आनी ते सायडीक पांगम म्हणून तें दुकान. शक्यतो म्युन्सिपाल्टीन आमकां वॉचमॅन थंय म्हणजे असो कसलीच गोश्ट सांगूंक येयना न्ही. झप करून जालें आतां जालें आमकां म्हणून आतां कळ्ळें. तें जर जाल्यार फाल्यां म्हाज्या जातलें, परवा आनी काय जातलें. अशें जावचें न्हू. तेका लागून सगळ्यांनी आमकां म्युन्सिपाल्टीन बी हेका हेल्प करपाचें. आमी फालूट गाडी दुकान आमचे 2 दुकान कित्याक रिजन कितें काय कळूंक शकना. कळोंक ना. तेवटेनसून स्टार्ट जालें. तुम्ही दुकान बंद करून गेले पळय, कितक्यांक गेले आनी तेच्या उपरांत 8:30 आनी तेच्या उपरांत तुमकां फोन कसो येयलो? पळयतात न्ही, मागीर फोन केले आमी दुकान गाडी येयली फायर ब्रिगेड. 15 लाख कपड्याचो गेलो. हांगा टोटल दुकानां 44 आसा. आतां हे उजो लागला ती कितकी? उजो लागल्यार सादारण ते 3 दुकानां तेजेर आमकां म्हणजे हांगासलोच आमचो व्यापारी तो हांगा वेळेर पावलो आनी तेणें ते आमच्या ट्रान्सफरा कडेन ती ट्रीप करून घेतली, लायट ट्रीप केली, सबंद उडयली. जेणे करून तो आनीक व्हडलो हें आसलो ते जावपाचें वातावरण. आनी वेळेर सादारण ते सगळें जमले आनी फायर ब्रिगेडूय येयली म्हटल्यार आतां म्हणून हें सगळें कंट्रोल जालें. जाल्यार अक्षरशा सबंद दुकानाकूय सगळ्या दुकाना पर्यंत उजो पळोवंक शकता. मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी साखळे बाजारात वचून पळोवणी केली. उजो कसो लागलो हाची तपासणी करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुका आनीक घडच्यो न्हय हाचे खातीर उपाय येवजण करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. साखळे मार्केटांतले आमचे जो काणेकाराच्या शॉपाक उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो. तेजेन शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला. मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां. हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचे मामलेदार येवन सर्वे करतलो. मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पळय सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले. इवन एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना म्हणून ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसता. आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता, बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता.
तर ते इलेक्ट्रिसिटीचो कितें तरी इशू उलोवन दाखयताले शॉपवाले म्हणजे ओवरलोड करपाक लायता ताका आनी पळयता शेवटी म्युन्सिपाल्टी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय इवन दो इंडिविज्युअल्स जे आसता पळय तांच्या कडेन फायर हायड्रंट आसपाक जाय पण अचानक असो लागलो ना रातचो उजो फायर हायड्रंट आसलो कितें आनी कितें कोण कसो पालोवपाक शकना अननेसरी म्हणजे फायर ब्रिगेड येयल्या शिवाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.